सध्या बेसिक नेसेसिटी म्हणटा ती लायट आणि उदक. सो आयज कुंकळ्ळी नगरपालिके भितर मिटींग आशिल्ली आणि हो मुद्दो आमी मुद्दम मांडलेलो की प्रत्येक घराक घर घर जल ही स्कीम जी आसा ही भारतीय जनता पक्षान काडलेली आसा आणि ह्या मुद्द्याचेरच आयज आमी ह्या मिटिंगे भितर आमचो प्रश्न मांडलेलो. पण ह्या मुद्द्याचेर कांयच डिस्कशन जालें ना. हे आमकां एक दुखाची खंत, कारण आमी 5 वर्सां ह्या नगरपालिके भितर काम केल्लें आसा आणि आमी आमच्या वेळार जेन्ना आमी आशिल्ले तेन्ना आमी हेल्थ ग्राउंडाचेर लायट आणि उदक दिताले. पण हो कायदो जो आसा हे नवीन जे कोण कावन्सिलर येयले तेणे हो बंद उडयलो. आतां कित्याक लागून बंद उडयलो आमकांय खबर ना. आतां जो असिस्टंट इंजिनियर आहा पळय वॉटर डिपार्टमेंट तो आतां लोकांक उदक दिवपाक कटकट करता. प्रत्येक मिटींग कित्याक दवरतात? कसलो एक प्रश्नाचो सुटावो जावपाक जाय, कितें बेटरमेंट ऑफ कुंकळ्ळी त्या हाचो जावपाक जाय वॉर्डा, त्या हितून मिटींग दवरतात. पण आज तुम्ही पयलें आसतली ती मिटींग न्ही तें घेर अशें पेट्टालें तशें आनी लास्टाक कितें जालें, लास्टाक कावन्सिलर उठोवन गेले. मिटींगेचो अर्थ असो जावपाक की जे अजेंडा आसता ते पास जावपाक सिस्टमॅटिकली जावपाक जाय. तुम्ही पयलीं लास्ट कितलीशी मिटींग आज 4.5 वर्सां जाल्या हांची, कांय कामां जायना. काम बाकीची सोड, बेजीक कामां आसता ती जावपाक जाय. गेल्या त्या 6 म्हयन्यां भितर हांव पळयत येयला आणि आय हॅव एक्सपिरियन्स ऑल्सो. हांवें एक एनओसी घातली, एक उदका लागून लोक IIL नंबर म्हण आसा थंय हे असेसमेंट करून लोकांक टॅक्स हे करून पयशे भरून हे टॅक्स हे करून उदक आणि लायटी एनओसी दिता. आता थंय एक गजाल म्हणल्यार कितें, जो असिस्टंट इंजिनियर आसा PWDचो तो आपल्या प्रमाणे एज पर देअर रूल तो ती एक्सेप्ट करना एनओसी आसा ती. आणि हिंगा लोकांगे कितें जाला, म्हाका दिसता कमीत कमी 100 तरी एनओसी पेंडिंग पडिल्ली आसा थंय. लोकांगे कितें जाला, एक कॉमन मनीस आपल्याक उदक जाय म्हूण ते असेसमेंट केलें म्हणटरी टॅक्स बसयले म्हणटरी इट्स रायट्स ऑफ एव्हरी पर्सन टू टेक वॉटर अँड इलेक्ट्रिसिटी. दॅट वॉटर अँड इलेक्ट्रिसिटी इज द बेसिक नीड रिक्वायरमेंट. हर जल पाणी म्हणटा ते हर जल. आता कुंकळ्ळे म्हणल्यार एक आसपा गजाल म्हणटी ही कितें जाला, हे एनओसी दिता, एनओसी व्हरून थंय लोक बड दिता तो भितर एक्सेप्ट करना. दिस इज द फॅक्ट विच आय एम एक्सप्लेनिंग टू यू बिकॉज म्हाका हें घडलें आसा.